नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मीन फुडले पिळगेक उरतले जाल्यार नियंत्रित मायनिंग जाय, खासा अधिकार आशिल्लो रेग्युलेटर जाय, पर्यावरण मंत्रालयाकडच्यान सुप्रीम कोर्टान मागलो प्रस्ताव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचो गोंयचे खणीचेर 15 ऑक्टोबर मेरेन रिपोर्ट। राना अधिकारी, EAC कमिटी, वाघ मंडळाचे अधिकारी बफर झोन थारावंक पावले गोंयांत। यासीन भटकळाचे बायणा वास्कोतले व्यवहार हालचालींचेर नियंत्रण दवरूंक पुलीस साप्प फेल, नगरसेवक तारा केरकाराचो आरोप। UPA लागली लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेक केंद्र सरकारान नेमलो 7वो वेतन आयोग, 2 वर्सांत रिपोर्ट। आयोगाचे शिफारसी जानेर 2016 जाली। तोमाजीन कार्दोजान सभापती असताना विधानसभेत कोंकणीच्या वापरा खातीर कांयच केलें ना, पुंडलीक नायकाची टिका, विष्णू वाघाचेरी फोग। आणि फ्री विजाचेर सावदीक काम करपी गोंयकारांक सावदीचे सरकार धाडटलें घरा। गोंय सरकारांनी दिले सादुरगायेची शिटकावणी, थंयचे सरकार लागले नोकरेवेल्यान काडपाक। खबरो विस्तारान। शहा रिपोर्ट गोंयान सारको ना म्हणलो तरी CEC आनी PACच्या रिपोर्टांत त्योच गजाली आसात। हे खातीर सरकाराचो आर्ग्युमेंट मानून खणबंदी फाटीं घेवप शक्य ना अशें सुप्रीम कोर्टान सरकाराक स्पश्ट केलां। गोंयच्या मायनिंगाचेर नजर उरची म्हूण खासा अधिकार आशिल्लो रेग्युलेटर नेमपाचोय विचार चल्ला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय गोंयचे प्रत्येक खणीचेर 15 ऑक्टोबर मेरेन रिपोर्ट दितलें। राना अधिकारी, EAC कमिटी आनी वाघ संरक्षण मंडळाचे अधिकारी बफर झोन थारावंक गोंयांत पावल्यात। गोयचे मायनिंग केसीचेर बुधवारा सुप्रीम कोर्टान सुनावणी फुडें चालू जाली। गोंय सरकारान आर्ग्युमेंट चालू दवरलो। बुधवारा जाल्ले सुनावणे वेळार सुप्रीम कोर्टान कांय गजालींचेर खंत उक्तायली। मायनिंग पर्यावरणाचे बाबतींत कितलेशेच कायदे आसात, मात जाय तशे चालीक लागनात। मायनिंगांतल्यान जाल्ले लुकसाण कशे वसूल करतले? मायनिंगान ठरावीक लोक पयसो करतात, फक्त तांचो विचार करून मान्यताय दिवप शक्य ना। बर्लिन मार्गदर्शक तत्वांची देख दिवन सुप्रीम कोर्टान तिगून उरपी मायनिंगाची गरज उक्तायली। सरकारान मायनिंगाचेर सगळ्यांक मानवता असो उपाय काडपाक जाय। मायनिंगाचे फाटभुंयेर चल्ला ते राजकारणात कोर्ट लक्ष घालचे ना। शाह आयोगान चुकीची म्हायती दिल्या आसत जाल्यार पुराव्या सयत आर्ग्युमेंट घालचो। उणे ग्रेडीचे मिनाचो वापर जातलो जाल्यार जाय आर्विल्ले तंत्रज्ञान। गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक कांय शिफारसी केल्यात, तातल्यो कांय शिफारसी सुप्रीम कोर्टान मानून घेतल्यो। स्वतंत्र रेग्युलेटर वा लोकायुक्ता वरवीं मायनिंगाचे स्थितीचो दर म्हयन्याक नियाळ घेवचो। पर्यावरण संरक्षण कायद्या खाला रेग्युलेटर नेमपाची सुप्रीम कोर्टाची MOEFक सुचोवणी। रेग्युलेटर डळमळीत आसूंक उपकारना। कायदे नेमांचे सक्तीन पालन जाता हाची जतनाय घेवंक जाय। नेम मोडटल्याक निलंबीत करपाचो अधिकार रेग्युलेटराक आसूंक जाय। 45 मिलियन मेट्रिक टन मिनाचो आंकडो खंयच्यान हाडलो ताची जाप गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिली। 2005तल्या मायनिंगाच्या अदमासाच्या आदाराचेर हो आंकडो दिल्लो अशें गोंय सरकाराच्या आदोगादान सांगलें। मॅक्रो लेव्हल एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाचेर MOEF 30 सप्टेंबराक सुप्रीम कोर्टाक अहवाल दितले। सरकाराचे आर्ग्युमेंटा उपरांत मिनेरांचे आर्ग्युमेंट सुरू जातले। इतले मजगती पर्यावरणीय दाखल्यांचो अभ्यास करपा खातीर केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाची EC समिती बुधवारा गोंयान पावली। राना अधिकारी, EC कमिटी आनी वाघ संरक्षण मंडळाचे अधिकारी बफर झोनाचो नियाळ घेवंक गोंयान पावल्यात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय गोंयचे प्रत्येक खणींचेर 15 ऑक्टोबर मेरेन सुप्रीम कोर्टाक नियाळ दितले। ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर। यासीन भटकळाचे वास्कोतले व्यवहार आनी हालचालींचेर नियंत्रण दवरूंक पुलीस साप्प
साप्प फेल गेल्यात अशी टिका थंयचे समाज वावुरपी आनी नगरसेवक तारा केरकारान केल्या. जिचे पुताक फोर्सान व्हेल्लो तिका घेवन तारान पणजे पत्रकार परिशद घेतली. इतले मजगतीं बायणांतले वादग्रस्त शफी मशिदीचे कमिटीच्या बाबतींत पणजेचे रजिस्ट्रारान निकाल राखून दवरला. जे वाड्या वयले भुरगे आसा थंय इल्लिगली कितें तरी चलता ह्या भुरग्यांनी ते दाखोवन दिल्ले आनी आवाज उठयल्लो. इवन पुलीस स्टेशनार सुद्दां आवाज उठयल्लो. तेंचो तो प्रेसिडेंटाक हे केला तो कोण काशीम बुदू म्हणटा तेणें लेटर केला प्रेसिडेंटाक की आमी मिटींग खंयची तरी घेता आनी त्या मिटिंगेक ठरावीक रेजिडेंट भुरगे जे आसा ते बोवाळ करता आनी ताका लागून आमकां ती वेवस्थीत मिटींग घेवपाक जाय. कित्याक लागून मिटींग घेतली, कोणाची आनी ती खंयसली हांगासर यांची कितें म्हणटा ते भटकळचे लोक येवन कसली मिटींग घेतली. पुलिसांनी हेजी चवकशी करपाक जाय आमचें म्हणणें हें आसा. जाल्यार त्या भुरग्यांक ते भुरगे म्हणटा आमी त्रासान पडटले. आमी ऑलरेडी लेटर दिवन जर पुलीस कांय एक्शन घेना जाल्यार कितें फायदो. भुरग्यांनी आवाज काडलेलो. दुबावीत आरोपी अब्दुल हमीदान वास्कोच्यान 5 तरणाट्यांक कामा खातीर व्हेल्ले. तातूंतले 3 जण परत आयले. हेर दोगांचो पत्तोच ना अशें फाटले 6 म्हयन्यां सावन बेपत्ता आशिल्ल्या इम्तियाज खानाच्या आवयन सांगले. अब्दुल हमीद वास्को आयिल्लो तेन्ना पुलिसेक खबर दिवनूय पुलिसांनी कांयच करूंक ना अशें इम्तियाजच्या आवयन सांगले. पुलिस बोलती है हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी उधर लगा के रखे, इधर लगा के रखे. हाँ, कितना बार बोल के जाएगी मैं औरत जान बताओ. पुलिस का काम है उसको पकड़ के. मैं बोली भी इधर आया है उसको पकड़ो सर बोल के इतना तक ये भी की विनती की वो लोग से, तो एक नहीं सुने वो मेरा. आप लोकल एमएलए में तो लोकल एमएलए ऑलरेडी ना मिलिंद को मिली थी तुम. हाँ, एक बार मिलिंद भाई की गई थी मैं, तो उसका फोटो ला लेके जो लेके गया ना उसका फोटो तो नहीं है. मैं किधर गई थी तो फोटो नहीं मिला उसका मेरे पास. म्हणजे जेणे व्हेला न्ही तेजो फोटो हाड म्हणून. पण हांव सांगता तिनी एक तुजे कडेन येयले तेजो फोटो बिटूची कित्याक गरज आसा तुका. मिलिंद नायक 5 लड़के को लेके गया. ये एक आदमी. हाँ, एक ही आदमी लेके गया था लेकिन उसमें के 3 आ गया, 2 नहीं है. मेरा लड़का और एक लड़का नहीं है. बरें, ते 3 जण परतून येयल्ले आसा तेंची बी चवकशी. तांकां खंय व्हेल्ले, कितें व्हेल्ले तेंचीय चवकशी करा न्ही. खंय काम करताले, खरेंच ते बोटीर काम करताले काय उदकांतल्या उदकान ते आनी खंय पावताले, गुजरातासून पाकिस्तान बी पावताले काय, हें पळोवपाचें तितलेंच चड गरजेचें आसा. इतल्या मजगतीं वास्कोच्या शफी मशिदीच्या समिती विशींची सुनावणी पुराय जाल्या. दक्षिण गोंयच्या जिल्लो निबंधकान आदेश राखून दवरला. ही मशीद बांदपा खातीर याशीन भटकळाच्या बापायन आर्थीक मजत दिल्ली असो बोवाळ पडला. स्टुडंटा खातीर मुकेश कुमार, महेश गाडी आनी सुशांत पळ. केंद्र सरकारान केंद्रीय कर्मचाऱ्यां खातीर 7वो वेतन आयोग नेमला. सुमार 85 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक ह्या आयोगान थारायिल्ले वेतन श्रेणी आनी भत्त्याचो लाव जातलो. दिल्लींतल्यान आयले ते खबरे प्रमाण फुडले 2 वर्सांत आयोगाचो रिपोर्ट येतलो. 8 वर्सां फाटीं 6वे वेतन आयोगान गोंय सरकाराचें बजेट हालयिल्लें. ताची देणी अजुनूय आसात. आतां 7वो वेतन आयोग येता. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार आनी हेर भत्ते थारावपा खातीर केंद्र सरकार वेतन आयोग नेमता. देशाचे ठोक उत्पन्न आनी म्हारगाय मतींत धरून वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्यो पगाराच्यो श्रेणी आनी भत्ते नव्यान थारयता. ताका लागून दर खेपेक नवो वेतन आयोग लागू जालो की पगार आनी भत्ते वाडटात. आतां मेरेन 6 आयोग नेमल्यात आनी तांचे रिपोर्ट सरकारान चालीक लायल्यात. सादारण प्रत्येक दशकांत एकदां वेतन आयोग नेमतात. 6वे वेतन आयोगाचो रिपोर्ट वर्स 2007 आयिल्लो आनी तेन्ना सावन तो देशभर लागू जाल्लो. ते प्रमाण 7वे वेतन आयोगाच्यो शिफारशी सादारण 2016 लागू जावपाच्यो. पूण लोकसभा वेंचणूक मतींत धरून UPA सरकारान हे 7वे वेतन आयोगाचें नवें अस्त्र काडलां अशें राजकी जाणकार म्हणटात. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाच्या अध्यक्षते खाला हो आयोग काम करतलो. 2 वर्सां भितर आयोग अहवाल दितलो. आयोगाच्यो शिफारशी आयल्या उपरांत नवे वेतन श्रेणीक लागून सरकाराच्या तिजोरेचेर कितलो जादा ताण पडटलो हाचो अदमास सरकार आनी अर्थ मंत्रालय घेता आनी ते प्रमाण मंत्रिमंडळ आयोगाच्यो शिफारशी मानून चालीक लायता. 7वे वेतन आयोगाचो सादारण 85 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक लाव जातलो. ह्यो शिफारशी उपरांत राज्यांकय लागू जातात आनी राज्य सरकारांचे कर्मचाऱ्यांचो पगार आनी श्रेणी ते प्रमाणे वाडटात. 7वो वेतन आयोग नेमचो म्हूण सध्या सरकाराचेर सगळेकडचे कर्मचाऱ्यां कडल्यान दबाव येतालो. 6वे वेतन आयोगान गोंय सरकाराचें बजेट हालयिल्लें.
मायनिंग रॉयल्टीचेर तेन्नाच्या सरकारान तग मारिल्ली, तरीकय तेन्नाचीच देणी अजुनूय आसात. आतां 7वो वेतन आयोग येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.